Jesu yo tuyo Baba boyni solongyo Matokangche karungyo Songsar sokyo Putlungyo Niltu bangsa Polbatlo Utu fulun Songniklo Musyak suruy Pakaklo Muncak liwat Monaklo जेजू तुमकां कृपा दिवं. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतल्या सोंपलेल्या जॉय आनी रोजी कोशी तशेंच सोंपलेल्या आंद्रे आनी आना कुलासो ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या बाबा भयणांक सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रभून मागुया. आज जल्माचो दीस ओलिवे कुरया हेचे बाबतींत मागुया. देवान ताचेर आनी ताचे भलायकीन बरे तरेन ताका सांबाळून राखूं आनी ताका भलायकी दिवूं मागुया. आज सायबिणीची भेट जाता रेजिना मुंदी पालोटी जॉन फेर्नांडीस आनी दाबोनी कॉपेलबार्ड पेद्रिनो गोमेस ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. तांच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ आनी सायबिणीचे मजतीन तांकां सगलो आलाशिरो मेळूं म्हूण मागुया. बाबा भयणां, आयच्या दिसाक आमच्या धर्माचो वडील आमचो पाप साहेब आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. आज 86 वर्सां भरतात. कितें भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका ही पवित्र सभा फुडें व्हरूंक आदार दिवं आनी सगल्या वादळान सगल्या आडकोडींनी आनी सगल्या प्रश्नांनी ताणें पवित्र सभेक बरें मार्गदर्शन दिवन आपल्या यादनिकांक आपल्या लौकिकांक आनी सगल्या मोठवाशांक बरे तरेन आपले जिविताच्या चालीन उतरांनी आनी क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे पवित्र सभा चलोवंक ताका कृपा आनी बळ मेळ्ळ्या प्रभून ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आस्तान बाबा भयणीनो, आमी कितें भाशेन क्रिस्त येण्याच्या ह्या सातोड्यांत आमी भितर सरता आनी लागशिल्ली तयारी म्हणटा आमी. वी आर इन द क्रिसमस टायड आमी म्हणटा तशें. तेच भाशेन आयच्या दिसाक तान 17वी ही तारीख म्हणटच जेजूच्या येण्याक आमी खिरीत तयारी करता. आमची तयारी अदीक आनी अदीक बरी जावं. आमकां सगल्यांक ह्या जेजूच्या येण्याक अदीक आत्मीक वाटेन तयार कर म्हूण आमकां कृपेन बर आनी जेजूचें येणें आमकां एक खुशाल बरी जावं म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी सुखणी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच वार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुळाच्या रुचणारा आनी सरवंडारा तुज्या एकल्याच पुतान एका निती आंकवारी कुशीन मनशा सोयम घेवंक तुजी कुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कांदी आमचे मनशा सोयम घेतलोलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानांच्या गोमट्यांक तूं दोत्तलोय. तुज्या बापायच्या पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन ओ एके शिवणी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उकोड्यान बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाटी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं बरोबर म्हणुया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवाक राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोगतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तान प्रितुमेचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदां काल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेचीं सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोवी म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. आमचो जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. भोव व्हडत्या सोर्बेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरेज आनी झारा
हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो आमिनादाब, आमिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जेसे, आनी जेसेचेक जल्मलो दावीद राजा, दाविदाक जल्मलो सालोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन, सालोमावाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो उजियस, उजियसाक जल्मलो जोतम, जोतमाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो हिजकियस, हिजकियसाक जल्मलो मानासे, मानासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोसियस, आनी जोसियसाक जल्मलो जेकोनियस आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरचेक बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. बाबिलोनाच्या पोरदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सलातियेल, सलातियेलाक जल्मलो जेरुबाबेल, जेरुबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो एलियाद, एलियादाक जल्मलो एलियाजार, एलियाजाराक जल्मलो मातान, मातानाक जल्मलो जाकोब, आनी जाकोबाक जल्मले जुजे, मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळे मेळून आब्रामाक तान दाविदा मेरेन आसलेल्यो 14 पिणकां, दाविदातान बाबिलोनाच्या पोरदेसा मेरेन आनीक 14, आनी ह्या पोरदेसांतान क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी जेजूचे पिणगेची खबर आज आयकता आनी थंयसर आमकां 14, 14 आनी 14 हो नंबर आमकां सांगता. पयलीं 14 पिणकां कशे तरेन आब्रामाक तान आयली आनी उपरांत 14 पिणकां दाविदाक तान आयली. दाविदा तान बाबिलोनियाक जेन्ना पोरदेसांत ती गेली ती 14 पिणकां आसली आनी उपरांत आनीक 14 पिणकां आयली. कशे परेन ती आमकां मेळटा. आनी हातूंत भावा भयणीनो आमी म्हणटले जेजूची पिळगा देवाचो पूत जल्मतलो म्हूण देवान तो तयार केला. तातूंत सगळीं पिणगां बरे भाशेन आसतलीं ना भावा भयणीनो. तातूंत आमकां मेळटात थोडीं पातकी मनशां, तांचीं नांवां आमी जायते फावटी आयकता, गुळेक आमी करता. तामार म्हूण आमकां मेळटा थंयसर. उपरांत आमकां मेळटा जायते फावटी थंयसर सालोमोन केल्ली ती उरियाची पोतीन, जिचें नांव आमी आयकता. आनी तशेंच आमकां मेळटा पातकी ज्यो सैमान म्हणजे ज्यो अस्तुऱ्यो फावो न्हय आसतना पर्यंत सोम्याच्या ह्या पिणकेंत आमकां मेळटात. 3 अस्तुऱ्यो आमकां मेळटात जाल्यार जायते फावटी भाव भयणीनो देव आपले येवजणेन ही पिणगां कशे तरेन आपल्या पुताच्या येण्याक तयार करता तें आयच्या दिसाक माथेवाचें शुभ वर्तमान आमकां दाखोवन करता. आनी माथेव बारीकसाणेन भावा भयणीनो हें बरयतालो. जेजू ताका जायते फावटी म्हणटालो हांवें कितें उतरां म्हणल्यार ती घोडयेक तुवें बरे तरेन बरोवची. पिणगेचे विशीं बारीकसाणेन माथेवा बगर आनी कोणूच बरयना. कित्याक माथेवाक जेजू कशे तरेन देवान आपल्या ह्या सरवंडाराक तयार केलो आनी सरवंडाराक तयार करता आसतना आब्राहामाक हें उतर दिल्लें तें देवान बासायल्लें उतर कशे तरेन पाळलें तें माथेव आमकां दाखोवन. इतलेंच न्हय, खरेंच देवान जें दाविदाक बासायल्लें की तुजे तान एक मेसियस येतलो, होच मेसियस 14 पिणके उपरांत आनीक 14 पिणकां जाल्या उपरांत तो आमकां फावो जाता म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां दाखोवन करता. हो भयणीनो, आयच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकारूय आमकां तशेंच मेळटा. जुदाचे कुडींतली बेटकाठी नपयत जावची ना. म्हणजे जुदाचे पिणकेंतल्यान तान एक बेटकाठी उत्पन्न जातली. दॅट वील बी जिजस हिमसेल्फ. म्हणटकूच जें देवान इसायस वो उत्पत्तीच्या पुस्तकार जें देवान जाकोबाक आनी ताचे पिणगेक बासायल्लें, जें देवान
आब्रामाक म्हणलेलें की तुजी पिणका रेवेच्या ह्या सगळ्या दर्याच्या रेवे भाशेन जातली आनी तुजे पिणकेंतल्यान तान एक सुरवंडार उत्पन्न जातलो, तेंच देवान करून दाखयलें. सुरवंडार येतलो तेन्ना आमी आज वाचलां प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली आनी हेंच सुरवंडारान मनशा कुळाक हाडलें, प्रमाणीकपण आनी शांती. आज आमी ताची लागशिल्ली तयारी करता. भाव भयणीनो, आमकां विचार, खरेंच आमचे मदें प्रमाणीकपण आनी शांती आसा काय? खरेंच आमी फावो ती पाटलावदारां काय जेजूची आमच्या जिविताक एक एक गोडी जेन्ना देव आमकां दिता, देव आमकां देण्यांनी भरता. पातकी आमी कितलींय जावं, देव आमकां आपणायता, देव आमकां बक्षिता. परतून ताचेशी आमी येवया. आमचे जिविताचें मार्गदर्शन सायबा तूं कर. तुज्या येण्याक उदीक आनी उदीक खुशालकायेन आमी तुका घेवंक, खुशालकायेन तुज्या येण्याक तयार आसूंक आमकां कृपा आनी बोड दी. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातका दूर काढू, वकाचा तुका गोपो, देवाने मोच्या मोते, सोनान बोलो शाही बोलो, देवाने मोच्या मोते, सोनान बोलो शाही बोलो. Asa Jesu, tu és Filho por voto sou. Asa Jesu, tu és Filho por voto sou. मोशा भाव भयणीने, मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच आमून मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा मोगार बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सुर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां मेळूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सर काडयान सत ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तो जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोनी ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सोबीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच सोबीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartazo good porgo tuya. तुझ्या कुचाने पुनर्जीवनपणा ओरवी, तुवे आमकां सोडली सौम्या. संसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा, फिलिप नेरी आमचो गवळी बाप आनी सगळे याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन सुसे, भाग्योन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परमें. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबा भयणीनो, आमी सगलीं पातकी तरी पुत्यान देव आमचे वरवीं जायत्यो वस्तू करता. पातकांत आमी रेवोडटाव तेन्ना परतून परतून आमकां आपणा सोशी आपोवंक जायते उपाय देव घेता. आपली पिणगा तयार करूंक देवानूच जायते प्रयत्न केले आनी अशें दाविदाचे कुडींतल्यान तोच सर्वंडार आमकां फावो जालो. आमी ताची बासायलोली पाटलावदारां. आमी दर दिसाक हें देवाचें राज आमचे मोदें विस्तारूंक आनी वावरूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शेतमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमेत्का शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोब्या आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिरी संवसाराची संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुमिया म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच प्राण म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू यो तूं यो भावा भयणीक भेटूंक यो काळजांत शार लागूंक यो जिवीत आपशें बदलूंक यो गोडाय तुजी दी तूं दी सोन आमकां तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोडाय तुजी दी तूं दी सोन आमकां तुजी संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी. होबले सर्व राष्ट्रांनी आशिल्लो सर्वंडार येवचो जालो आनी सर्वेस्पराचें गौर मोहिमेन प्रकाशतलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गांतान येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोसडीत दिवट्यां पुरी आमी जावंक ओत्रेकताव. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले अंतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडय म्हूण आमी मागताव. हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमकां पालोटी आमच्या याज्ञिकांनी येवन आमकां सहकार आनी सुयेग दिलो. कितें भाशेन आमचे दिनवास फादर अविनाश आनी फादर लॉरेन्स आमचे मदें येवन मिसाचे बलिदानांत ताणें आमकां भेट केली आनी ही भेटोवणी इन त्या सवाय तांणी करूंक आमकां आदार दिलो. देखून काळजांतान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर लॉरेन्स आनी थँक्यू फादर अविनाश. आमी कितें भाशेन ह्या दिसांनी मिसाच्या ह्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना चुत्र आयदोची आमी 20 तारखेर कुमसारां करतले. 4 ते 6 वाजता परतून सांगता. आमी जेजूच्या येण्याक उदीक लागशिल्ली तयारी करतना आमची तयारी बरी जावं म्हूण आमी खिरीत भाशेन आमच्या उत्मीक वाटेन आमची तयारी करुया.
आमचे फिरगोजीन आमी लांब पेटयता सांतिस्मा मुखार. कोणाकूय तर आपल्याक तेल दिवपाची खुशी आसा, खोबऱ्याचें तेल ताणें आमच्या सांकिस्तांक मेळून तें ताचे कडेन दिवचें म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96 F23. Wocuja,